Bomogacha, Baoneni Bainino, तुमका समजतांक ह्या कार्मेल किरण टीव्ही प्रोग्रामाक हार्दिक येवकार मागता आणि तुमका सर्वेस्पोर देव ह्या आयतारा ताच्या बेसांवांनी संतोषान बऱ्या भलायकेन भरूं तुमच्या घराण्यांत तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या खालसांत तुमच्या जिणेंत ताची आशिर्वादां ताचो संतोष तुमच्या जिणेक अर्थ मेळासो देव तुमकां कृपा दिवं दी म्हणून हांव मागतां. एक घडी भरून ह्या दिसाचो वांजेलाचो नियाळ करता आसतना देव आमकां ताचो उजवाडान भरूं दी आनी आमकां ताणें आमच्या तोंडावन अपेक्षेचो तो निर्धार आमी घेवंक ताचो संदेश आमकां मेळोवंक तो आमकां खुमो करून दी कृपा दिवं दी म्हणून आमी एक घडी भर मावनपणी मागया. ह्या आयतारा आमी सा मातेवा प्रमाणे 16व्या अवसरांतावन 13व्या वळींतावन हें वाचप घेतलां. उपरांत सेसरिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जबाब दिली, थोडे तो स्नान जाता जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया प्रवादी म्हणटात
आनी हेर तो जेरेमाया वा प्रवाद्यांपैकी एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रून जबाब दिवन म्हळें, तूं जावन आसाय क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तो जेजू पेद्रूक म्हणा लागलो, बाकी तूं सिमोन, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं जावन आसाय पेद्रू, म्हणजे कडाप. आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलों. जें कितें संवसारी तूं आडवारतलोय, तें सर्गीं आडवारलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय, तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकय सांगी न्हये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, देव मनशा कुळाचो मोग करता म्हणून वांचेल आमकां त्या सुत्रांनी सांगता. देव मनशा कुळाचो मोग करता. मोग कितें जावन आसा? मोग म्हळ्यार एक व्यक्ती आनी एका व्यक्ती थंय सळावळीन आनेक व्यक्तीक संबोधीत करून ताका ताच्या बरेपणाक उत्तेजन दिवन ताणें वाडा जाय, ताणें बरें जाय जाय, आनी त्या बरेपणाक हांव सर पाठिंबो हांव दितलों. तो जावन आसा मोग. देव मोग करता म्हणटा जाल्यार एकच सत की आमी वाडा जाय. आमी आमचे थंय ती आत्मीक वाडावळ, न्हयच शारिरीक मात्र, आत्मीक नैतीक वाडावळ हे जाय, आनी आमी संपूर्ण जाय जाय म्हूण देवाची आशा. आनी त्या पासून गरज आसचे सर्व देव आमकां दितलो म्हणलें सत. तर आयच्या वाचपांत कितें जावन आसा संदेश आमकां मेळचो. जेजू आज परत्यान इस्रायल गांवांच्या भायल्यान म्हणल्यार बरी सिरियाच्या पोंतार, आदल्या आयतार आमी ताका लेबनन गांवाच्या पोंतार आंकडे दैन देखलो. आज सिरिया गांवाच्या आनी एका कोनशाक तो पावता. थंय एक सुरी सुवात चडावत थंय हिंव चड, कित्याक थंय व्हड एक दोंगर आसा. थंय धाडारी थंय हिमा म्हळ्यार कोंकणींत स्नो, इंग्लिशान स्नो म्हणटात. आमकां ते अवकाश ना हांगा पळोवंक. हिम पडून आसा आनी थंयसर तितलें हिंव आसा की चडावत लोक बारी म्हणून जियेता आनी चडावत गोरवां चरयतात त्या वटेन. थंय जेजू आपणाच्या शिसांक घेवन थंय सेलात वेता. विचित्र कारण लोकांक तावन आपणाचें काम सोडून जेजू सेजारिया फिलिपी म्हणल्यार त्या गांवांत तशीं वेता. कित्याक पासून जेजू थंय गेलो म्हणल्यार एक सवाल एकच. आपणाच्या शिसांक ताका एक ताचे शिकोवणी नीज जावन तांच्या जिणेंत समजता की नांगी म्हणून ताका रुथा जावंक जाय आसलें. त्या देखून तो एक सुरपणी आपणाच्या शिसांक आपोवन तो पयस वेता.
तो आसल्या कफरनाहूम सेसरिया फिलिपीक सादारण 50-60 किलोमीटर जावयेत. तितली ती सडणी तो सोडून वेता आनी ती तितली किलोमीटर ते सोलोवन वेतात पिकनिकाक गेल्ल्या बरी. त्या शांत एकसुप्रणाच्या वातावरणांत माउंट हेर्मोन दोंगराच्या त्या थंडायेंत ते मनशाक सादारणाची चिंता न्हय पूण अदीक म्हत्वाची चिंतूंक अवकाश करून दितात. जिसून तशें चिंतल्या प्रमाणे तो वाटेर वेता एक घडये तो रावता आनी आपणाची शिसांक थंय गोवन तो एक सवाल तो घालता. तांणी प्रत्यक्ष करनातल्यान तें सवाल जावन आसा, म्हजे विशीं लोक कितें म्हणटा? अरे हाका कितें जालें? कितें पॉलिटिशियन जाता गी या इलेक्शनार रावता गी लोक कितें म्हणटा म्हूण चिंता. पूण तितल्यार तांकां संतोश जालो, तांकांय राय जावन पळयता आसतलो म्हूण चिंतात. आनी एक एकलो ताका जेजूक तूं असो जावन आसाय तसो जावन आसाय म्हूण सांगतात. एकलो सांगता तो सबार लोक चिंतात तूं जुआंव बाप्तिस्त परत्यान जीवन जाला म्हूण. सबार लोक चिंतात तूं तुजे थंय एलियास प्रवादी परत्यान फाटीं संवसाराक आयला म्हणून. आनी थोडे चिंतात तूं एक प्रवादी जेरेमिया प्रवादी आसले प्रमाणे म्हणून. हर एकलो आपणें सांगलें जेजूक चड मान वाता आसतलें देखून जेजूक तो लागीं आसतलो म्हूण तो चिंता. पूण जेजू कान आले ना. आपणाक कितेंय नवें सांगलें बरी तो संतोश पावले बरी तो दाखयना. तांणी सगळी लदीन जाल्या उपरांत जेजू परत्यान ओगेच रावता आनी उपरांत एक सवाल घालता, म्हाका आतां सांगा हांव तुमकां कितें जावन आसा? हांव कोण? तुमकां हांव कोण? तुका हांव कितें जावन आसा? हे सवाल आयले क्षणां सगळी तटस्थ. तुका हांव कितें जावन आसा? जेजू विचारता, तुका हांव कोण? हांव कोण? कठीण सवाल जावन आसा. अपोस्तलांक कोणूच जबाब दिना. कोणाक रेडी जबाब ना त्या वडये. आनी कडेक पेद्रू सगळ्यांनी ओगेच रावल्या बरी हांवें सांगी जाय म्हणल्या बरी तो चिंती नासतना तूं वही सोचो म्हणटा तूं जावन आसा क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण तो चिंती नासल्या बरी तो सांगता. म्हाकाचें न्हू हे सवाल विचित्र जावन आसा. जेजून आयसारचे तुका हांव कोण? हर एका शिसाक हर एका आपोस्तलाक हे गरजेचें सवाल. हर एका क्रिस्तवाक हे गरजेचें सवाल. त्या सवालाक आमी अर्थ बरी जबाब दिना जाल्यार आनीक जेजू क्रिस्ताक संबंद ना. पयल्या आनीक दुसऱ्या वाचपांत आमकां अवकाश मेळ्ळो आयकूंक देव ग्रेस्त जावन आसा. ताची ग्रेस काय इतली की मनशाक ती आटावंक नजो. आनी ती ग्रेस काय आपूण दिवंक तो तयार आसा. पोरण्या तेस्तामेंतांत दावीद रायाक ताणें तयार केलो एक संकेत जावन. दावीद राय जावन आसलो एक फकत संकेत देवाच्या मोगाचो. आनी हर एक मनीस जो देव त्या वेळार तावन संवसारांत येवचो मेसाया जातलो पूत दावीद रायाचो आनी ताचे बरीच दावीद राया बरी तो आसतलो. थोड्यांनी चिंतलें दावीद राया बरी तो ग्रेस्त जातलो, संपत ताका आसतली संवसारी संपत. आनी थोड्यांनी चिंतलें तो दावीद राया बरी दुसऱ्या राजवटची चलयतलो. तो एक एम्परर जातलो. या दुसऱ्या रितीनी ताचें व्हडपण संवसारी व्हडपण तांणी चड मानून घेतलें. पूण
देवान चिंचें आनी मनशान चिंचें एकच न्हय. दुसऱ्या वाचपांत सा पावल बित्तुत्रांनी आमकां सांगता हा कितली आगाध देवाची संपत, कितली निगूढ ताची जाणवाय. सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतालो. सर्व ताचे तावनरम जातात, ताचे वरवीं ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदां सर्वता. देव मनीस न्हय, आमकां देव कोण म्हूण आमी नेणाव. आमकां थोडी वळख मात देवांतल्यान आसची, पूण देव सांगता म्हाका पळोवंक जाय तर जेजू लागीं वच. जेजू जावन आसा म्हजो प्रतिनिधी. जेजू थंय हांव आसा. जेजू थंय तूं म्हाका देखोवंक शकतलोय. देखून जेजू कोण? जेजू कोण म्हाका फकत एक समाजीत नवाडीक फुडारी, समाज सुदारक, या बरो मनीस, या तो जावन आसा देवाचो पूत. तो जावन आसा देवाचे रूप. तो जावन आसा देवूच आमचे थंय इमॅन्युअल, देव आमचे मदें. सांजो हांव आमकां सांगता शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. मोगाचें न्हू, ही जावन आसा आमची ग्रेस्तकाय देवाक वळखूंक. जेजू द्वारी जेजू जावन आसा ती वाट देवाक वळखूंक. जेजू थंय देव कितें म्हणून मनशाक वळख मेळटा. मनशान पयस वचची गरज ना, मनशान चिंतची गरज ना. जेजू थंय ताका देव कोण म्हणून संपूर्ण तरान वळख येता. मनशाक समजोचे रितीन देवान उगडापे केले. मनशाक सोदची गरज ना खंय कशें हांवें देवाक सोदचें, खंय आसा देव. देव जेजू थंय आसा. आनी कोण जेजूक मानून घेता, ताच्या शिकवण्या प्रकार जियेता, ताचो संदेश आपणायता आनी ताच्या उतरां प्रमाणे जियेता, तो देवाक मानता. जेजू म्हणा लागलो कोण म्हजो शिष्य जावंक आशेता आपणाकच इन्कार करूं दी, आपणाचो कुरीस घेवन दी, म्हजो पाटलाव करूं दी. आनी एक जेजू सांगता कोण ल्हानांक आनी धाकट्यांक एक गोबडो उदक दिता तर तो म्हाका दिता. म्हणजे निमाण्या भावांक तुमी सेवा दितात जाल्यार तुमी म्हाका दितात. देखून पयल्या सुवातेर आमकां सर्गींच्या राजाची आमची ती ग्रेस्तकाय इगर्ज माता आमकां दिता. तिच्या शिकवणेद्वारे आमकां आमची नैतीक जिणी आनीक धार्मीक जिणी बऱ्या तरान जिवच्याक. एका वाटेन आमी देवस्तुती, मागणे, रजार, मीस आमी देवाक मानता आसलें करता आसतना, आनी एका वाटेन आमच्या जिणेंत त्या मागण्याचो फळ, बऱ्या जिणेचो फळ, आमच्या नितीच्या आनी शेगुणांचो तो फळ, ती फळां आमच्या थंय आसा जाय तेन्ना मात्र आमचे मागणे मीस जावन आसा. त्या देखून तसली ग्रेस्तकाय मनशा कुळाक देवान दिल्या जेजू वरवीं. न्हयच संवसाराची ग्रेस्तकाय बगार आत्मीक, नैतीक, धार्मीक ग्रेस्तकाय. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी ती ग्रेस्तकाय आपणायत जेजूक आमचो धनी, आमचो राय, आमचो सर्वेस्पर, आमचो देव म्हूण आमी मानता तर आज जेजूक न्हयच जेजू म्हूण एक नांव, फकत नांव बगार जेजू जावन आसा देव आमचे थंय. जेजू जावन आसा देवाचो शब्द आमकां दिल्लो तो. जेजू जावन आसा देवाचो प्रतिनिधी. जेजू जावन आसा क्रिस्त देवांतल्यान आयलेलो. जेजू थंय आमकां देवा थंय वचूंक, देवाक सोदूंक, देवाक मेळोवंक संपूर्ण अवकाश आसा. तर जेजू थंय आमची जिणी समर्पिया. जेजूक आमकांच अर्पूण दिवया. जेजूच्या शिकवण्याक आमी आमकांच खालतेमान घालून ती मानून घेवया आनी खंडीत जावन आमच्या अंतस्करणांत जेजूची वळख, जेजूचो मोग
आमकां संपूर्ण तरान अनुभव जातलो. देवाचें बेसांव आमच्या समेस्तांचेर आसतलें. भाऊ आणि भयणीनो, आनी एक सवाल घेवन तुमचे सवाल आमचे जाप ह्या कार्यांत तुमचे मुखार हजर आसा. हाचे सवाल आसा, एका भावान ईमेला मुखांतर विचारलें. विविध इगर्जो ताणें भेट केल्ल्यो आनी त्या उपरांत थंयसर आसच्यो थोड्यो संगती जोगासणेन पारखून ताणें हें सवाल विचारलेलें आसा. तो म्हणटा, थोड्या इगर्जेनी, प्रत्येक जावन आदल्या इगर्जेनी ताबेर्नकलाक एक वेल दांपुल्लो आसा. पूण आतांच्या नव्या इगर्जेक गेल्यार थंयसर असलो वेल पळोवंक मेळना. हाचे विशीं सारकी समजणी कितें? हें एक अर्थभरीत परिशीलन वा ऑब्जर्वेशन म्हूण येता. तुमी जायत्या इगर्जेक भेट दिली आसतली, पूण तुमच्या मदल्या कितल्या जाणांनी हें पारखिलां हांव नेना. आनी पोटी इगर्जेक भेट दिता आसतना पळया, खंयच्याय इगर्जेंत ताबेर्नकलाक वेल आसा, खंयच्याय इगर्जेंत ना. सारकें सवालान सांगले भशेन थोड्या इगर्जेनी, प्रत्येक जावन आदल्या इगर्जेनी ताबेर्नकलाक वेल आसा. आनी हो वेल देवस्तुतेच्या रंगाक सरी जाल्लो आसता. देवस्तुतेंत विविध काळ आसात. सादो काळ, आनी त्या दिसांनी मिसाची मुस्तायकी 5वी आसता, आनी त्या वेळार ताबेर्नकलाचो वेलय 5व्या रंगाचो आसता. मार्तिरांचें फेस्त संभ्रमत आसतना थंयसर तांबडो रंगाची मुस्तायकी वापरलेली आसता, आनी त्या वेळार ताबेर्नकलाचो वेलय तांबडो जाता. आंकवारीच्या फेस्ताक धव्या रंगाची मुस्तायकी, तर प्राचीत काळ, आदवेंत काळ, मोरणाच्या वेळार जांबळे रंगाची मुस्तायकी. आनी अशें मिसाची मुस्तायकी कितें आसा, त्या मुस्तायकेच्या बनाक, रंगाक सरी जावन ताबेर्नकलाचो वेलय आसता. आतां इगर्ज मातेचें कानून वा कॅनन लॉ आमच्या हर एका सवालांक हांगासर जाप आसा. कॅनन लॉ 903 आनी 4 संकेतावन 940 आनी 4 संख्या म्हणसर ताबेर्नकला विशयांत उलयता. आतां ताबेर्नकल म्हळ्यार कितें? मिसा वेळार कॉन्सेक्रार केल्लो येवकरिस्त वा उंडो जोगासणेन इगर्जेंत दवरचो जागोचो ताबेर्नकल. कॅनन लॉ म्हणटा, हो जागो भावार्थ्यांक दिसचे भाशेन प्रमुख गौरवाच्या आनी मानाच्या तशेंच मागण्याक सुक्त जाल्ल्या जाग्यार आसूंक जाय. सगळ्यांक दिसच्या, मानाच्या, गौरवाच्या आनी मागण्याक सुक्त जाल्ल्या जाग्यार आसूंक जाय. ताबेर्नकल खंय आसूंक जाय म्हूण आमी पळयलें. ताबेर्नकल कशें आसूंक जाय? कॅनन लॉ म्हणटा, कशें इगर्जेन आल्तार स्थिर आसूंक जाय, फिक्स्ड आसूंक जाय, तशेंच ताबेर्नकलय फिक्स्ड आसूंक जाय. मन आसले बरी, बदलूंचे बरी ना. ती घटमूट आसूंक जाय आनी पारदर्शक आसूंक नजो, ट्रान्सपरंट आसूंक नजो, बगार बंद केल्लेली आसूंक जाय. आनी इगर्ज माता म्हणटा, ताच्या भद्रतेक सडीत गमन दिवंक जाय. कित्याक थोडे फावटी सक्रामेंत बस्ट करचें वा कोणी सोरान येवन सोदचें, तेणें चिल्लूचें, स्कांदल हाडचें, असले संदर्भ सुकोवचे खातीर
ताच्या भद्रतेक चडीत गमन दिवंक जाय आनी सदांच टॅबरनकल लॉक केल्ली आसूंक जाय म्हणून कॅननलो आमकां सांगता. देवस्तुतीच्या कार्यांक वापरचे पयलें चिंत्यां एक नवें टॅबरनकल बांदलां वा एक नवी इगर्ज आसा, थंयसर पवित्र येवकरिस्त कॉन्सेक्रार केल्लो दवरच्या पयलें ती टॅबरनकल कॉन्सेक्रार करूंक आसा, बेंजार करूंक आसा. नव्या इगर्जेचें आशिर्वचन कार्य तुमी पळयलां जाल्यार येवकरिस्ताचें बलिदान म्हणजे कॉन्सेक्रार जावन कुमगार लोकांक भावार्थ्यांक वांटून टॅबरनकलान दवरचे पयलें गवळी बाप तें टॅबरनकल बेंजार करता आनी हें करूंकूच जाय. मुखारसून म्हणटा भावार्थ्यांक येवंक सक्रामेंताची भेट करूंक आनी सक्रामेंता मुखार मागणें करचे खातीर खंयसर पवित्र सक्रामेंत दवरला वा टॅबरनकल आसा ती इगर्ज दिसाच्या थोड्या घंट्यांक पुणी उक्ती आसूंक जाय. भावार्थ्यांक थंयसर अवकाश आसूंक जाय. आनी मुखारसून म्हणटा एका इगर्जेंत एकच टॅबरनकल, 2-3 न्हय बगार एकच टॅबरनकल आसूंक जाय. आनी टॅबरनकल आतां इगर्जेंत आसा तशेंच धार्मीक कोवेंतांनी आसा आनी खंयसर टॅबरनकल आसा ताची जबाबदारी एका व्यक्तीन घेवंक आसा आनी कोण जबाबदार आसा त्या व्यक्तीन थंयसर आसूंक जाय. सांगतच खंयसर टॅबरनकल आसा थंयसर म्हयन्याक 2 पावटी म्हणी मिसाचें बलिदान भेटोवंकूच आसा. भावन आनी भयणीनो, सावल आसलें टॅबरनकलाक वेल जायगी नाका घेवंक, पूण कॅननलो टॅबरनकलाच्या वेला विशयी कांयच सांगना. बगार एक विशय सांगता की खंयसर टॅबरनकल आसा आनी थंयसर पवित्र येवकरिस्त आसा थंयसर सदांच जळतो दिवो आसूंक जाय. जावंक पुरो तो दिवो तेल आसो वा मेण आसो, पूण सदांच जळतो दिवो आसूंक जाय आनी जळतो दिवो जेजूच्या हाजरेचें संकेत जावन आसा. देखून कॅननलो सांगोवन जाल्ल्यान वेल कंपल्सरी गरजेचो न्हय, पूण आसा जाल्यार तो भक्तीचो, मनाचो, गौरवाचो आसूंक जाय. देव बरें करूं. आनी एका सवाला संगी अनेक दीस मेळया. तुमकां बरें जावं. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तीम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री. परजेक दया मागतेली, आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. सोडूंक शिकयता, एका निजा देवा काळजान पेटोवंक आपयता. जिणेकूच वेग मारूंक आदार लाभयता, दुस्मानांक राखण दिवून सर्गाक पावयता. मायेवर देवाशी मागणे, सुफोळीत जियोंक आमचे आपणे. निवार वायटा विघ्नांतले, जोडय मोसा पासांतले, काळीज एक जेजू सारके. शेकी जिणी